नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। दोंगर कापणी तशेंच बेकायदेशीर प्लॉट करप्यांक 25 लाखां मेरेन दंड घालपाक नगर नियोजन कायद्यांत करतलो दुरुस्ती। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती। गोंयकारांच्या हातींतल्यान वचपाक लागला नुस्तेमारी धंदो। हो तरी धंदो राखपा खातीर तरणाट्यांनी सरचे फुडें, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आवाहन। मडगांव नगरपालिकेंत कितल्याशाच घोटाळ्यांक आदलो मुख्याधिकारी जबाबदार। वेळ येतकीच आदल्या मुख्याधिकाऱ्याचे सगळे घोटाळे हाडटलो उक्ताडार, म्हणटा नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार। दवर्ले पंचायती लागसार आशिल्ल्या घराक पेटलो उजो। शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास। शेड आनी हेर वस्तू मेळून लाखां वयर लुकसाण। अंजुण वाठारांत राती उसरा मेरेन म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर करात कारवाय। सलग चवथ्या रातीक थळाव्यांचें आंदोलन चालूच। गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली रक्षाबंधन। भयणुलांनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तोंड केले गोड। आनी आतां खबरो विस्तारांत। ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंट केल्या शिवाय प्लॉट करपाक मेळचे नात। जे बेकायदेशीर दोंगर कापणी करतात तांकां कायद्यांत दुरुस्ती हाडून 25 लाखां मेरेन दंड घालपाची तरतूद केल्या। मात ह्यो सगळ्यो दुरुस्त्यो कॅबिनेटाच्या मान्यताये उपरांतूच जातल्यो, अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां। फाटल्या कांय दिसां आदीं गोमंतक टीव्हीन बेकायदेशीर रितीन दोंगर कापणी करून प्लॉट विकपाच्यो कांय घडणुको उक्ताडार हाडिल्ल्यो। ह्या खंयच्याच प्रकरणात प्लॉट करपा खातीर परवानगी घेवंक नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन दिले। तशेंच ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंट केल्या शिवाय प्लॉट करपाक मेळचे नात आनी जे बेकायदेशीर दोंगर कापणी करतात तांकां कायद्यांत दुरुस्ती हाडून 25 लाखां मेरेन दंड घालपाची तरतूद केल्या। ते भायर नगर नियोजन खात्या कडेन बेकायदेशीर प्लॉटिंग प्रकरणाच्यो सुमार 900 केशी नोंद जाल्ल्यो आसात, अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। Not a single issue reported by the media has the permission of the Town and Country Planning Department. Every decision that has been, every action that was taken by the concerned individual, action has been taken by the Town Planning Department. FIRs have been filed. Hill cutting up heavy fines, so that it is not question of restoration and all. If you cross 25% gradient, then you have to be fined first. And if you are able to verify, so that amendment has to be proper. Because at the moment now, if it goes beyond 25% gradient, then we have to file a FIR, which is a cognizable offence, and after that we have to then go to the court and then कितें आसा आमचे कडेन आयज जायते केसीस, कितें 90 केसीस 900 केसीस आमी FIR फायल केल्या, पूण ते मागीर तो मनीस अवेलेबल ना। ह्यो सगळ्यो गोष्टी तरेतरेचे हे सगळे गोष्टीचेर आयज आनी ते बी क्लोजर कितलेय केसीसचे जाल्या। तुम्ही म्हणटा न्ही डिपार्टमेंटान एक्शन घेवंक जाय, डिपार्टमेंटान 900 केसीसचेर एक्शन घेतल्या आनी 900 केसीसचेर एक्शन घेवन आमकां ते मागीर फायनल क्लोजर केसीस येता, तांचेर एक्शन कितें आहा तें जायत ना। म्हणून आमकां अमेंडमेंट ह्या दर्जा प्लॉटिंग इल्लीगल केल्यार, ऑर्चर्ड लँडान प्लॉटिंग इल्लीगल केल्यार कमीत कमी 25 लाख फायन आमी घालतले। एरिया वायज आमी स्पेसिफिकेशन करून आमी एक टेबल करतले। 5,000 and above, 10,000 above, 25,000 and above, एक 3 कॅटेगरी करून आमी ते फायन घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतो। हे फायन गरज आहा आनी हे आयज काळाची गरज नाजाल्यार सगळे लोक बोर्ड दाखयतात टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन। टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान कोणाकूच परमिशन दिवंक ना। आयज हे सिद्ध जाल्ले आसा की आयज मिटींग ऑफिसरांची घेतल्यार आमचे कडल्यान आमी पळय सगळे FIRs फायल केल्या, सगळे गोष्टीचेर आमी FIR, पूण FIR फायल करून जायना। चडशे केसीचेर जेन्ना आमी FIR फायल केले, सगळे केसीस ऑटोमॅटिकली जेन्ना कोर्टान वयता ते क्लोजराक आयल्या। हो अवेलेबल ना आनी अशें टायम फुडें वयता। हे म्हणून वी आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन एज फार एज टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग इज कंसर्न। आय जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू युअर नॉलेज that we are following the guidelines strictly. It is important for us to follow guidelines strictly. Investor sentiment in the state has to be protected, and investor sentiment protect करपाक जे कितें डिपार्टमेंटान करपाची गरज आहा ती पावलां डिपार्टमेंट उखलतली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। नुस्तेमारी धंदो गोंयकारांच्या हातींतल्यान वचपाक लागला। हो एक तरी धंदो राखून दवरपा खातीर तरणाट्यांनी ह्या वेवसायांत येवपाक जाय, अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। तशेंच गोंयांत नुस्तेमारी डिग्री अभ्यासक्रम सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलें। आणि इन फ्युचर म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीन
एक नुस्तेकार वेवसायीक तयार जावचो, कारण मुळात पयलो हो वेवसाय फक्त गोंयकारांच्या हातीन आसलो. म्हणजे नुस्तें घेवन येताली, बायगो नुस्तें हाडला म्हणटाली, पण आज तो आयकूंक येना, कारण सगळेच जाण ह्या दिसांनी वेगळीच भाशा उलोवपाक लागला. म्हणजे होय वेवसाय आमच्या हातांतल्यान वचूंक लागला. तो गोंयकारांनी होय वेवसाय आपल्या हातान दवरपा खातीर आनी ताका पुराय सपोर्ट दिवपाक, म्हणटा तशी टू व्हिलर आसता ती टू व्हिलर थोडे दीस बॉक्स काडून दुसऱ्याक वापरपा खातीर न्ही, नुस्त्याक वापरना जाल्यार ती टू व्हिलर आमी परत घेतले, नाल्यार थ्री व्हिलरूय बी परत घेवपाक फाटीं फुडें पळोवचें ना. मडगांव नगरपालिकेत 17 लाख रुपया घोटाळो धरून आनीकूय जायत्या घोटाळ्यांक आदलो मुख्य अधिकारी जबाबदार आशिल्ल्याचो दावो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केला. आपले हात वयर करून सगळे प्रकार कारकुनाचेर धुकलून मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकर बदली जावन गेला असो आरोप नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केला. वेळ येतकीच आदल्या मुख्य अधिकाऱ्याचे सगळे घोटाळे उक्ताडार हाडटलो अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान म्हटलां. म्हाका हांवें रेग्युलरली चीफ ऑफिसर एक्सेल पळय ताका हांवें सांगिल्लें सगळे टोटल पयशे रिकवर करपाक जाय, पूण ताणें काय मुखार कितें केलो ताणें म्हाकाय ब्रीफ करूना. तुमी जाणा मरे ते चीफ ऑफिसराची कर्म तुमकां सगळें खबर आहा न्ही. चीफ ऑफिसराची गौरी शंकवाळकर मिली भगत खंयच्या प्रसार माध्यमांतल्यान ताणें स्टेटमेंट करतना फाटीं फुडें चिंतली, ताणें कितल्योश्योच भानगडी करून दवरल्या मुन्सिपालिटीन. टायमॅटीक सगळें पितळ उगडी करतलो. चीफ ऑफिसराक तुमी पयलीं विचारात 17.5 लाख जेन्ना ते ना जाल्ले पळय ताका 4 दीस 5 दीस 6 दीस पयलीं खबर आशिल्लें. ताणें 4 पर्सनां नजरे कित्याक हाडूना हाडिल्लें. 4 पर्सनां करतकीर 4 पर्सनां प्रसार माध्यमां उगडी करतकीर ताणें आनी हांवें स्पेशल कावन्सील म्हजे प्रमाणे हांवें 4 सगळे कावन्सिलां नजरे मुखार हाडलें, म्हणून ती मिटींग जावपा पडली आनी एरस डिसिजन जालें. तें कॅशार सांगता आपल्या चीफ ऑफिसरान सांगलां म्हणून चेक ताच्या नांवान काड अशें म्हणून. नाल्यार त्या चीफ ऑफिसरान येवचें फाल्यां 4 पर्सनांच्या कॅबिनान टायम आसतना आनी कॅशरां म्हज्या हाडून नजरे विकार आसा विचारचें. दिसता पुलिसांनी आतां ही गोश्ट ही 17.5 जे तो ट्रान्सफर जावन गेलो. हांव ताजे चीफ ऑफिसर मागीर गौरी शंकवाळकर हो व्यक्तिगत आनी पर्सनल ताजे बद्दल कांय ना. आय एम टॉकिंग अबाउट चीफ ऑफिसर्स रोल इन मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील. राती उसरा चलपी लावड म्युझिक बंद करतले अशें सरकारान सांगिल्ले. सरकाराक जमना तर ही पोकी आश्वासनां दिता तरी कित्याक असो हणजूणकारांचो प्रश्न आसा. सेगीत 4थ्या रातीकूय आवाज प्रदुशणा आड हणजूणकारांनी रस्त्यार देऊन आंदोलन केलें. Noise pollution is killing us. तुम्ही सुसायडल मिशनाचेर हा कितें रे? इट इज द एंड ऑफ द गेम. आवाज सोसूंक जायनासलो, वायब्रेट जातालें घर. That the limit of our patience is over रे. Or are you eating their shit? प्रमोद सावंताक डायरेक्ट सांगता, don't take the risk with people's limit. आवाज सोसूंक जायनासलो, वायब्रेट जातालें घर. सकाळ साकून टॉप. हिंगा सगळे हफ्ता पावपाल्या, कमिशन पावपाल्या. हांगा तुमचे एवरी नायट सनबर्न जावपाक लागला. कायदो कितें यार्ड स्टिक्स डिफरंट केल्ली आसा कितें सरकारान. हे प्रमोद सावंताक आयकूंक येना. ऑल लवर्स हू लव गोवा, वी शॅल ओवरकम, वी शॅल ओवरकम, वी शॅल ओवरकम समडे. व्हडल्या आवाजात म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर कारवाय करची म्हणून हणजूणकारांनी सेगीत 4 रातीक रस्त्यार देऊन आंदोलन केलें. सगळे नेम फाट्यार मारून राती उसरा मेरेन हणजूण वागतोर वाठारांतल्या क्लबांनी व्हडल्यान म्युझिक वाजयतात. कागाळी करूनय ह्या क्लबांचेर कारवाय कित्याक जायना? पुलिसांचेर कोणाचेर चेपण आसा काय कितें अशे साबार प्रस्न उपराशीत हणजूणच्या लोकांनी पुलिशेक घाम काडलो. व्हडल्या आवाजात म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर कारवाय करची म्हणून लोकांक सेगीत 4 दीस बोवाळ करचो पडटा. इतले सगळे करूनय पुलीस आनी प्रशासन कानार केस ओडून वग्गी आसा हाचो अर्थ कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. To do with these 200 people who are gathered here, whose mothers are screaming at home, whose children have died. तुम्ही suicidal मिशनाचेर हा कितें रे? Can't you all stop these 5 bingtakar from blasting music? Or are you eating their shit? 2 महिने झाले. 1 महिना झालो मरे PI ट्रान्सफर केलो म्हणून. Why don't you have a PI here now? Are you going to wait? Suspended. For Christmas and New Year also and take money?
and then dismiss some small staff who's there. पळय रे बीजेपीन उरल्या पळय हा न्हू आनी प्रमोद सावंताक डायरेक्ट सांगता डोंट टेक द रिस्क विथ पीपल्स लिमिट. हा तुमकां कोण मरे तोपतलो हुंच्या मिटिंगीक. हा इट इज द एंड ऑफ द गेम. हा तुमचें कितें जालां जाणा मरे टर्मिनली इल पेशंट जालो न्हू मोतात म्हणटा न्हू तो इकडे हा आनी तिकडे हा म्हणटा. बट डोंट पुट अस एट रिस्क फॉर ऑल दिस शिट दॅट दे आर क्रिएटिंग हियर. हा निवडून येयले कोणाचे रे तुमी कोणाच्या कुस्त्यार निवडून येयले रे. हा सवण जावपाक येयलेले मरे हे दुकोर तुमी अहे येयलेले मरे. हा aren't you supposed to listen to these people? Huh? You think we have come here to pass our time? Huh? I'm just cautioning you. I don't need to warn you. Huh? I'm just cautioning you that the limit of our patience, of these people's patience is over. याच्या फुडें कितें जातलें तें तुमी भोगतले आनी तुमी बोश्त्यात आमकां नक्षल म्हणटा ना. कायदे घुस्पायन दवरलो हांवें. कायदा मंत्री हांवें सांगलो कायद्या मंत्री जावा ताका जाय फोड लावपाची गरज आहा. कायदे घुस्पायन दवरलो हांवें. आज कायदे घुस्पायन दवरले म्हणटरी सगळे बॉल पास करीत हाय. इट इज नॉट रॉकेट सायन्स. इट इज नॉट रॉकेट सायन्स. इट इज व्हेरी क्लियर. इफ यू डू नॉट फॉलो द लॉ देर आर सफिशियंट लॉज. जर अरविंद केजरीवाला तुमच्यान कांय कोण आसना विथआउट ट्रायल विथआउट डुईंग एनीथिंग तुमच्यान भितर दवरूंक जाता जाल्यार हें सगळें आज बंद करूंक जायना. तुमकां आनी कितें जाय. अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया तुम भितर घालून दवरला नो ट्रायल नथिंग. वेर इज द लॉ. जाल्यार हें तुमचो भितर इंटेंशन आहा. नियत म्हणटा हिंदीन इंटेंशन टू डू थिंग्स रायट फॉर द पीपल हू हॅव वोटेड फॉर यू. जे लोकांन तुका मत मारला तुमगे 2000 देखून घेवन जावं पूण तोच लोक जर भेर जालो कूड जालो तो 2000 घेवपाकूय पावपाना तुका वोटूय मारपाक पावपाना. सो दिस इज द परिस्थिती आय थिंक टुडे वेर वी आर. वी हॅव टू एन्श्योर that we will fight this better and we have to remove this sick government. सकल साकून टॉप हिंगा सगळे हफ्ता पावपाल्या कमिशन पावपाल्या. इट इज टायम टू चेंज. एंड रिमेंबर एंड वालोर तुमकां आयज लोकांनी तेणी चिंतची न्ही कितें म्हणून की स्वप्नेश आयला प्रतिमा आयला लोक एकठांय जाल्यार म्युजीक बंद करा. आय चॅलेंज यू ऑल दिस इज नॉट गोना स्टॉप. आनी 2 दिसांनी परतून स्टार्ट जातले. हेंचे हफ्ता जेन्ना घेवपाचे बंद जातले पळय तेन्ना ते बंद जातले. सो दीस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. These people are responsible. All, even the bureaucrats, the police, everyone is hand in gloves here. Absolutely. There's prostitution going on here. There are drugs. There are dope parties going on here. बारीक मनशाचे एक वोंटी माचे मुखार गेल्यार पुलीस येता, ज्युडिशरी येता, केसीर घालता आनी हे कितें आनी हे कोणाक फायदो करतात. हे आमच्या गोंयकारांक लुकसाण करतात. We are talking, we are opposing 1 day, 3 days sunburn. But remember, हांगा तुमचे every night sunburn जावपाक लागला. God knows how many youth are dying over here. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अणजुणा सलग 4थ्या दिसा चालू आशिल्ल्या आवाज प्रदूषण विरोधात लोक रस्त्यार देवले. ह्या फाटभुंयेर आवाज प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 400 रेस्टॉरंटांची यादी तयार करून 32 रेस्टॉरंटांक आवाज मॉनिटरिंग सिस्टम बसोवपा खातीर कोर इजेंडम दिल्यात. आवाज प्रदूषणाच्या विरोधात सोमारा आवाज प्रदूषण मंडळाक उच्च न्यायालयात हजर रावपाचे आदेश दिल्ले. मात मंडळ गैरहजर आशिल्ल्यान हाचेर बुधवारा 21 ऑगस्टाक सुनावणी दवरिल्ल्याचे आवाज प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आदोगाद मनीष साळकारान सांगले. नॉयज पोल्युशन मॅटर आयिल्ली आयज तांणी सांगला पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक त्यांनी ती आमी कॉरिजेंडम काडिल्लो 32 युनिट्साक टू फिट नॉयज पोल्युशन मॉनिटरिंग युनिट्स. तांणी केला काय ना कितल्या दिसान करपा जाय करूना जाल्यार कितें करपा जाय हें सगळें आमकां तांकां आतां वेनसडे दवरल्या मॅटर ती साफ करपा खातीर ताणें 21st दवरल्या. अदर थिंग्स आर ऑल्सो देर. दे वॉज द पोलीस ऑल्सो टू कम एंड टेल हाव दे आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट द वायलेशन्स. पूण तो पण कितें शटडावन दवर म्हणटा ना ताणें अजून कांय तशें म्हणून. They were asked for keeping it closed till the time they implement it, but they have not done it. But they will do it. Ultimately, they will have to do something. दवर्ले पंचायती लागसर आशिल्ल्या रायकर हांच्या घराक सोमारा सकाळी अचकीत उजो पेटलो. उजो पालोवी दळान बेगोबेग धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. ह्या उज्यात शेडी सयत हेर वस्तूंचोय लासून गोबट जालो. कॉल येयले 7:45 PM सकाळी मॉर्निंग की कॉल येयले की घरा उजो लागलो म्हणून. घरा उजो लागलो म्हणून ते कॉल दिले जयराम मुळगांवकर म्हणून.
तेणें कॉल दितरेन आमी इमिडिएटली टर्न आवट केली फायर स्टेशना साकून आनी इमिडिएट विथीन एक 5 मिनिट्सां भितर हांगा पावले. मदें मातशें ब्लॉक बी पडले आलेम सर्कल एचडी सर्कलाक इलेक्ट्रिसिटी सर्कलाक थिंग मातशें ब्लॉक पडले आमकां. ताका लागून मातशें एक 30 सेकंड सुमार लेट जालो. पूण हिंगेन पळयलें जाल्यार ओवर तेमची 1/2 आसा तो सेकंड फ्लोराचेर तेंची ते वॉशिंग मशिना उजो लागलो. दिसता त्या प्रमाणे दिसता की वॉशिंग मशिना ते शॉर्ट सर्किट जाले आसूं. शॉर्ट सर्किट जावपाक कारण आसूं शकता कित्याक ती उंदरांनी बी वायर खावन बी ताका ते शॉर्ट सर्किट जावंक शकता. ताका लागून थिंग आनी कांय नाशिल्लें. थिंग बाकीचे आसले म्हणजे तेंची रोप आनी वॉशिंग मशिना इमिडिएट आमचे फायर फायटरांनी म्हणजे इमिडिएटली हें केलें फायर फायटींग करून उदक सगळं पालयलो. लॉस अशें कितले लॉस अशें म्हणजे तशें म्हटलें ताका एक वॉशिंग मशिनाची आतांच्या रेटी प्रमाणे हें केलं जायत जाल्यार ताका एक 18 to 15,000 सुमार लॉसीस आसा. वॉशिंग मशीन ताची कितल्याचें तें सांगूंक शकना न्हू. म्हारग सुद्दां आसूंक शकता. नांव कितें तुमगेलें? म्हाजें नांव हवलदार शेखर देसाय मडगांव फायर स्टेशन. गोंयभर रक्षाबंधन व्हडा उमेदीन मनयली. भयणुल्यांनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तांचें तोंड गोड केलें. जायते कडेन शाळांनी लेगीत रक्षाबंधन उत्सव मनयलो. पळयात. रक्षाबंधन म्हळ्यार भयण भावाच्या अटूट नातें सांगपी परब. ह्या दिसा भयण आपल्या भावाक राखयेचो धागो बांदून आपली रक्षा कर म्हण मागता. गोंयांत हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. आमच्या डिचोलेच्या केशव सेवा साधना या संस्थेच्या ज्या विशेष शाळेत आज आम्ही रक्षाबंधन कार्यक्रम साजरो करता. रक्षाबंधन हो तसो जरी समाजान भाव आणि भयणीचो जरी उत्सव जरी असलो तरी आमच्या खातीर आमी हो एक कार्यक्रम वेगळ्या संधीची आमी लाभ घेता. ह्या कार्यक्रमात जे समाजान वेगळे वेगळ्या प्रकारचे लोक असतात जसे आमचे हे जे स्कूल आसा हे विशेष भुरग्यां खातीर आसा. ह्या विशेष भुरग्यां खातीर संवेदना वाडच्यो तांकां आपुलकी वाडचे अशें म्हणून आमी वेगळ्या वेगळ्या स्कुलांक आयच्या दिसा आमंत्रीत करता आनी एकामेकांक राखी बांदून जे स्नेह आसा जे आमी बंधुत्व जो भाव आसा आमी एकमेकांचे भाव आसा आमी मित्र आसा आमी एक आसा हो जो भाव आसा तो तेंच्या मदीं आमी तयार करपाचो प्रयत्न करता. आज आमच्या मदीं अस्नोडे हांगाचे डॉक्टर केशव भैरा मेडकेवार शाळेची भुरगीं आसा तेंच्या बरोबर आमी हो रक्षाबंधन कार्यक्रम साजरे करतात. एकमेकांक आमची भुरगीं आनी तेंची भुरगीं एकमेकांक राखी बांदतले आनी आमी एकाच समाजाचे भाग आसा आमी सगळे एक आसा हो भाव तेंच्या भितर प्रतीक करतात. गोंयांत सुतापुनव जाली. सगळे कडेन नुस्तेकार भावांनी दर्या देगेर वचून दर्याक नाल ओपलो आनी सगळ्यांचे बरे भलायके खातीर प्रार्थना केली. कांय ट्रॉलरी दर्यांत देंवल्यो. आतां गोंयकारांच्या ताटांनी नुस्त्यांचो घोस्त पळोवपाक मेळटलो. नुस्तेमारी खात्यान दर्याक नाल ओपून सिजनाक सुरवात केली. हे निमतान बंदर कप्तान खात्याचे जेटीचेर पुजा घाल्ली. हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकार हाजीर आशिल्ले. नुस्त्या वेवसाय हो फायद्याचो वेवसाय आसा
नवीन तरणाटे ह्या व्यवसायात येवपाक जाय, टॅक्नॉलॉजीचो यूज ह्या व्यवसायात करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी ताका पुराय तेंको दिवपाक गोंय सरकार आनी केंद्र सरकार रेडी आसा. तांच्यांनी ताचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो आनी त्या निमित्तान आमी म्हणटा की नवीन नुस्तें वेवसायीक गोंयांत तयार जावचे. आनी हे सगळें करता आसतना हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी समुद्रांत कसलेंच कितेंच उडोवचें न्ही. बऱ्याच जाणांक संवय आसा प्लास्टीक, कचरो आनी देवाक घातलेलीं फुलां ही सुद्दां आमी हाडून समुद्रांत उडोवप आनी ती बी प्लास्टीकच्या पिशवेन बांदून हें उडोवपाक सदांच म्हणजे इवन दो मांडवी पुला वयल्यान उडोवपाक सुद्दां लोक फाटीं फुडें पळयना. आतांच प्राणी मत्स्य संपदा योजने अंडर 3 मत्स्य वाहिनी, मत्स्य आहार आणि आर्टिफिशियल रिम्स हे बारकायेन नेचरल नुस्तें तयार करप, फ्रेश नुस्तें जेट्टी वरसून लोकांपर्यंत ताजें कशें गावप, तेज्या पासून बिझनेस करप, लोकांचे ह्या धंद्या पासून आर्थीक परिस्थिती वाडप, हे मोठे मोठे योजना ज्यो सरकार करता ह्यो लोकां खातीर लोकांनी जो ह्या लाभ घेवचो आनी जास्तीत जास्त गोंयसून तेज्या बरोबरूच नुस्तें एक्सपोर्ट करपा खातीर लोकांनी ह्या धंद्यान इन्वॉल्व जावचें. सुतापुनवे निमतान सोमारा शापोरा जेटीवेल्यान नुस्तेकारांनी दर्याक ना लोपून आपल्या नव्या सिजनाची सुरवात केली. पळयात. पूण मेन तर तोंडूच आमचें शिवल्लें आहा जाल्यार हें करून आमकां तेजो उपाय कांय ना. एक टायम जेटी सुद्दां बांदपाची लेट जाली जाल्यार सानबार तरी ते काडलेले आनी तुमकां टेम्पररी धक्को बांदून दिता तो बरो. पूण तेज्या पयलीं तेंच्यांनी ड्रेजिंग करचें पडटलें भितरच्या आमकां एंकराचेर तरी बोटी घालपाक लागून ते हांव उलयल्लो आहा तेंचे कडेन आनी परत आफयलें तेंच्यांनी म्हाका वचूंक जावो. पूण आतां ते कितें सांगता सेंटराचो पयसो म्हणटा ते भितर तेंचो प्लॅनिंग कितें आसलो हे सगळें काडपाचें. जर तरी सगळें काडलें जाल्यार आख्खें शिवोली गोंडवाडी म्हूण हे सगळें आख्खें बुडोवन काबार जातलें. तांकां सांगलें सजमून कितें हांगा कंट्रोल कसो जाता पळय तो तेजी वसाड कित्याक ही वसाड येतली ती डायरेक्ट सोदून शिवोले मोडटली. तितक्यान तो जालो तेणें सांगलां आनी कितके तरी 70 कितके तरी करोड हेजें हें केलां तेणें. आनी म्हणल्यार पळय तूं आमकां म्हणल्यार आनीक मेन आमकां एक जेटी आनी जेटी लेट पण मेन तर हे सँडबोर्ड काडीत आनी जर हे ड्रेजिंग करीत जाल्यारूच आमचे बोटकार कितें हांव उरल्या पळय उरल्या वाचले ते कितें तरी गावचें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दूधसागर धबधब्याचेर ट्रॅकिंगेक वचपी पर्यटकांक आतां ऑनलायन बुकींग करपाक मेळटली. ऑनलायन बुकिंगे खातीर वेबसायटीचें सोमारा लॉन्चिंग जालें. दूधसागर धबधब्याचेर ट्रॅकिंगे खातीर येवपी पर्यटकांक शौचालय, चेंजिंग रूम आनी हेर सुविधा उपलब्ध करून दितले. ह्या सुविधांक खातीर ट्रॅकर्सा कडल्यान दरेकी 177 आनी 50 रुपया घेतले. गायडांचो ह्या फी कडेन कांयच संबंध ना. गायडांक पयलीं प्रमाण दरेकी ट्रॅकर्सा फाटल्यान जे पयशे मेळटाले ते आतांय मेळटले खंय. GTDC आणि GFDC मिळून आज ही साईट आमचे ऑनरेबल MLA सावड्डेचे आणि चेअरमॅन ऑफ GTDC हांच्या हस्ते आज आम्ही उद्घाटन केले ही सायटीचे. ही साईट एकच दाखवून दिता की वी आर व्हेरी सिरियस इन स्ट्रीमलायनिंग अँड रेग्युलरायझिंग जो आमचो टुरिजमाचो जो सेक्टर आसा. वी आर टॉकिंग अबाउट हिंटरलँड फॉरेस्ट एरिया. कित्याक फॉरेस्ट एरियान जे आमची बिकॉज दीस इज कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. दूधसागर इज पार्ट ऑफ द सँच्युरी. सो अलॉंग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट GTDC has launched this new site and this site is लोकांक जेन्ना बुकींग करपाक जाय they have to book on www.dudhsagartrekking.com. ह्या सायटीचेर जेन्ना ते क्लिक करतले फ्रॉम नाव ऑन जे टुरिस्ट त्या एरियान वचपाक सोदता, ट्रेकिंग एक्सपिडिशन्स करपाक सोदता, हांकां सगळ्यांक थ्रू दीस सायटूच अवेलेबल जातले सगळे ट्रेक्स. बिकॉज दीस इज अ वे ऑफ स्ट्रीमलायनिंग अवर द हिंटरलँड टुरिजम. आनी आमचें पर्यावरण तर आमकां राखपाक जाय. इट इज इम्पॉर्टंट की आमी सारके बरेपैकी ट्रेन्ड गायड्स घालून लोकां बरोबर लिमीट जो जे टुरिस्टाचो लिमीट आसा पर गायड तेंय बी आमी कॅप केल्लें आसा. आनी तितलेच आमकां गायड्स आमी ते वाळपय ट्रेनिंग स्कुलान वचून ते द गायड्स हॅव गॉट ट्रेन्ड आनी तांकां जे कितें पळय फॅसिलिटीज जाय ते GTDC इज प्रोवायडींग. आनी त्या एरियान आमच्या दूधसागर एरियान वॉटरफॉल एरियान जे कितें फॅसिलिटीज जाय
infrastructure जाय तो forest department is doing, forest corporation has done. That is like the changing rooms म्हणत, toilets म्हणत, ते कॅन्टीन म्हणत, हे सगळे आम्ही आता थंय डेव्हलप केल्ले आसा आनी प्रोवायड केल्ले आसा. सो जेन्ना ऑक्टोबराच्यानी बी नॉर्मल टूअर सुरू जातले, जीपी सुरू जातल्यो, त्यो तांकां सगळे ह्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो. सो दॅट इज वॉट JFDC इज चार्जिंग फॉर. And forester charges, of course, because it's the forest area, and GTDC is charging for their expertise. So अशें म्हणून आमी जॉयंटली हो फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. 50 रुपया GFDC, because we are providing the facilities, toilet, changing rooms, हे सगळे we are providing infrastructure. फॉरेस्टाचे चार्जेस आर 100 रुपीज which are there at all the sites. वाडयल्ले पयशे फाटी घेवचे म्हणून कुळ्या दूधसागर धबधब्यावेली ट्रेकिंग गायडांनी बंद दवरिल्ली. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान दूधसागर धबधब्याचेर ट्रेकिंग करपा खातीर 177 रुपया वाडयल्ल्यान गायडांनी नाराजी उक्तायल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मडगांव नगरपालिकेक बेगोबेग पूर्ण वेळ मुखेल अधिकारी मेळटलो, तशेंच सरकारी ग्रेड 1च्या अधिकाऱ्याचे फेरबदल करपाक सुरू करतले अशें आमदार दिगंबर कामत हाणें एका कार्यावळी वेळार उलोवप केलें. खूब लोकांचे पेंडींग उरता. ताणें एका बरोबर 200 तेंचे फायली सायन केल्या पेंडींग आशिल्ल्यो. ताणें म्हणजे म्हज्या कोतान ताणें म्हाका सांगलां पळय की आपण एका दिसा रावन सगळे फायली कितें आशिल्ल्यो त्यो पेंडींग क्लियर केला. 198 तो फायली तश्यो पेंडींग दवरना, म्हणजे दवरपाची ताका येना. ताणें पयलीं कामूय केलां. आतां सद्या गव्हर्मेंटाचें कशें आसा की ऑफिसर्स पळय आसा ते रिशफलिंग जेन्ना जातलें तेन्ना गव्हर्मेंट घालतलो कोणाक. सद्या टेम्पररी केल्लें न्हय. एडिशनल चार्ज हांव त्याच मताचो, एडिशनल चार्ज फूल फ्लॅट सीओ आसपाकच जाय प्रत्येक म्युनिसिपालिटी. पूण केन्ना केन्ना ते एडजस्ट करपाक तांकां करचें पडटा न्ही खंय तरी, आनी मागीर ते आतां परत सगळें रिशफल जातलें तेन्ना करतले कोणाक जाल्यार घालतले. 2 वार्ड 12 आनी 13 अशें म्हणून हे PWDचें काम ते 12चे आमी थंयच्यान केलां. म्हणजे सांबारालें घर आशिल्लें पळय थंयच्यान मुखार आमी बिजिनकार गॅरेजी कडल्यान फूल ड्रेन सकयल पर्यंत मंगेश बाबाल्या घरा कडेन आनी तागेल्या घरा कडेन आमचो मंगेश बोरकाराच्या घरा कडेन तें केलां. हातूंत हें आतां थंयच्यान स्टार्ट जातलें. तें सारकें सकयल वचून विठ्ठल मंदिरा कडल्यान डायरेक्ट सकयल वतलें. सकयल गणपती बी पुजता पळय थंय पर्यंत फूल ड्रेनेजाचें फक्त. पूण कॉस्ट कितलो तेंगेलो? म्हज्या कोतान 20 ते 25 लाख असो त्या रेंजान. कितें जाता MLA LED फंडाच्या अंडर थोडी कामां आमी काडिल्लीं. तातूंतलें एक काम आमी 2 वार्ड क्लब करून आमी टेंडरां काडिल्लीं. 12 आनी 13, 14 आनी 15 बहुधा ह्या आठवड्याक आमी नाल्ल फुटतले. तेंय सँक्शन जालां. ती सगळी स्टेशन रोडावेली ड्रेन पळया लेफ्टाक, म्हणजे कामत मिलना कडल्यान स्टार्ट जावन सारकी सकयल सांद्रीत हॉटेल बी करून ती फूल ड्रेन नवी करता. ती सगळी पेड्ड्यार. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.